सध्या मे म्हयनो सोंपत येयलो आहा आनी जे ट्युरिस्ट सिजन आहा हो आता 31 मे मेरेन सोंपतलो. हांगासर आमी बागा बिचाचेर आसा आनी ती बागा ताका लागून मेरेन जे शेकां आहा ते शेकवाल्यांची डेडलायन आसा ही 30 मे मेरेन आसा. हांगासरले थोडे शेकवाल्यांनी थोड्यांनी काडपाक सुरवात केल्ली आहा. बाकीचे जे थोडे आहा ते एक दिसांनी कित्याक जे इंडियन लोकल जे ट्युरिस्ट आहात ते आसात ताका लागून तेंच्यांनी तांचो बिजनेस हातूंत मेरेन चालू आसा आनी हो 31 मे मेरेन सगळो सिजन हो हें जातलो. पूण आतां अशें जालें की तो सिजन जरी आसलो तरी फूल 360 डेज सिजन हो चालू आसा. ट्युरिस्ट जे गोंयांत येत आसता हांगासर आतां जर पळयलें जाल्यार इंडियन ट्युरिस्ट खूब येयल्ले आहा. बागान कलंगूट म्हटल्यार आहा आनी हे दुसरे जे शेक आहा ते शेक बिजनस तेन्ना हे वर्सा बिजनस हो खूब हे जालो. खूब बरो असो बिजनस वचोंक ना कित्याक थोडे लोक म्हणटा की हांगासर गोंयांत म्हारग बीन आसा. पूण बरोबर आसा म्हणटा म्हारग जेन्ना थोड्यो वस्तू आनी आमकां म्हारग दिवच्यो तेन्ना जेन्ना आमकां परमिशन जेन्ना ट्युरिजमा कडल्यान मेळटा तेन्ना आमकां खूब बरें 2-3 लाख आमी इनवेस्ट करता खूब करता. कित्याक ट्युरिजमाचे एक्सायज बाकीचे हे हें आहा ते 1 लाख दिता आनी तातूंत बिजनस करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. त्यातून थोड्यो वस्तू ज्यो म्हारग आसा तेंची रिक्वेस्ट आहा की फुडलो जो सिजन येतलो त्या सिजनाक सरकारान जे फी जे आहा ती कमी करचे. हेतून बिजनसूय आमकां बरो जातलो आनी सरकारान थोडे ट्युरिजम मिनिस्टराकूय तेंच्यांनी धन्यवाद केला की जे थोडे प्रत्येक म्हयन्याच्या म्हयन्याक जे मिटींग जी डिफिकल्टी आहा त्यो सोडोवपाचो प्रयत्न केलो आसा. आतां सध्या जर पळयलें जाल्यार ट्युरिजम क्रावड हो लोकल इंडियन ट्युरिस्ट जे हांगासर आसा फॉरेन ट्युरिस्ट जे खूब कमी जाल्ले आहा. आतां दुसरे जे लोकल लोक जे ह्या दिसांनी गाडे उदक न्हांवपाक येतात त्या क्रावडान जे ल्हान येतात तांकां एक वन ऑफ द मेजर रिजन्स म्हणटा गोंयांत सगळें म्हारग जाता. तर हांव मानता म्हारग जाता म्हणून. फॉर एग्जाम्पल शेकांचें आमचें ट्युरिजम डिपार्टमेंट 1.5 लाखा वयर लायसन्स फी घेता. तेचे उपरांत एक्सायज आहा ते 40-50,000 ते घेता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी जस्ट लायसन्स फी स्टार्ट करपाक 3-3.5 लाख फारीक करता. जर तर आमी 3-3.5 लाख फारीक करता जस्ट लायसन्स फी. बट हे सगळें डेकोर करपाक आनी शेकां बांदपाक भरपूर पयशे लागता. सो जेन्ना आमकां ओवरहेड सुबेज आसता शेक ओनर डेफिनेटली सगळे वस्तू एक्स्ट्रा चार्ज करता. जेन्ना एक्स्ट्रा चार्ज करता जे गांवांत जर गेल्यार एग्जाम्पल उदकाची बाटली 20 रुपयांनी तर मेळटा आमचे 30 40 रुपयांनी उदकाची बाटली विकता बिकॉज आमचे ओवरहेड सुबेज आसा. सो ताका लागून हांव मागता सरकारा लागीं आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टरा लागीं आमची फीज पळय आहा ती मिनिमम करची. बिकॉज हांव नको सोजमना म्हाका कित्याक सरकार 1.5 लाख 2 लाख फीज कित्याक घेता जस्ट फॉर गिवींग द परमिशन. उरलेले सगळे आमचे देश सरकार काय आमकां शेकां बांदून दिना. तेच भशेन टॅक्सीचो हे आहा मिटर कार्ड आहा तेंचो तांकां तुमी कितें करता पळय तेंचे सिस्टम फॉलो करपाक दिना. एप जालें एप कितें करता तें पूण कितें आमचें हे ओवर बर्डनिंग जाता ट्युरिस्टांक तें कमी जावपाक वचोंक जाय. हॉटेल इंडस्ट्री सगळे ते पळोवंक गेल्यार आपले रेट वाडोवच्योच आसा. कित्याक वाडयता बिकॉज एवरीथींग इज गोईंग एक्सपेन्सीव इन गोवा. जेन्ना सगळें म्हारग जाता तेन्ना रेटूय वाडटा. सो ताका लागून सरकारान आमचे टॅक्स कमी करचे सगळ्यांचे. आमचे सगळे इंडस्ट्रीचे टॅक्स कमी करचे. ट्युरिजम इंडस्ट्री आहा टॅक्स कमी करचे. जे लायसन्स फी आहा ती कमी करचे. हांव जाणा सरकाराक पयशे मेवता वेज ऑफ टॅक्सीज बट लायसन्स फीज कमी करचे. हे आमचे मागणे सरकारा लागीं. हेचे फुडें आनी हे लॉसीस जायना जावच्याक ट्युरिजमाक इफेक्ट जायना जावपाक ट्युरिस्ट फुटफॉल पळय कमी जालेले आहात ते कमी जायना जावच्याक सरकारान हे आमकां आमची मागणी आयकून घेवन आमकां हेल्प करची. काश्मीराक जे पळय इफेक्ट जाला तेचो व्हडलो आमकां परिणाम येवंक ना हांगसर. आमकां एवरी इयर लास्ट 2 weeks 3 weeks or even end of May like first more than half of June गोंयांत ट्युरिस्ट डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट भरपूर येता. कित्याक दिल्ली गर्मी चड इस्कॉलांक हॉलिडे पडटा आतां मे जुनान. राजस्थान गुजरात थंयसरूय हॉलिडे पडटा स्कूल हॉलिडेज. सो तेन्ना लोक भायर सरता. हें नॉर्मल एवरी इयर भायर सरता. पूण म्हाका दिसना
की काश्मीराक जे पळय जालां ताका लागून आमकां इफेक्ट येयला म्हणून थोडो भोव इफेक्ट एक्स्ट्रा ट्युरिस्ट येयले जायत पूण हांव जाणा आमचेच गोंयकार म्हाजे नेबर काश्मीराक लास्ट वीकाक काश्मीराक वचून येयले तेंपे नॉट एवरीथींग इज पिसफूल म्हणटा कांय प्रॉब्लम ना आनी हे पासून जेन्ना हांव लास्ट इयर पळय गेलो काश्मीराक हांवेंनूय तेंच पळयलां थंयसर एवरीथींग इज पिसफूल पूण मिडियान पळय हायप जाता तेचे सान ट्युरिस्ट वचपाचो बंद इवन ते लोकल ट्युरिस्ट सांगताले लोकल्स सांगताले आमकां की बॉस हांगासर आमचे गांवान म्हणटा पळय तुमी आतां येयल्या तुमकां कितें दिसता ट्रबल कितें दिसता ना बट हें न्हू मिडियान हायप जालेलें ताका लागून म्हणटा ट्युरिस्ट येवपाचें बंद जालेलें पूण जेन्ना ट्युरिस्ट हांगासर येता आनी पळयता की एवरीथींग इज पिसफूल तेन्ना लोक परत येता बट इट इज वर्ड ऑफ मावथ म्हणून सांगता आनी येता आनी इवन मिडिया इज सपोर्टींग द लोकल ट्युरिजम इन काश्मीर आनी त्याला ट्युरिजम सो हांव आतां आनी म्हाजे कोण फ्रेंड्स उलयलो काश्मीराक तो म्हणटा की ना एवरीथींग इज ओके ट्युरिस्ट आर कमींग इन नंबर्स म्हणटा पहलगाम ओके मातशें पहलगाम इज जस्ट वन स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ते डिस्ट्रिक्टान कितें तो जालां जाल्यार हे बट ओवरऑल काश्मीराक इफेक्ट कांय जावना म्हणटा एज पर गव्हर्मेंट पॉलिसी आमकां 31 मे इज द लास्ट डे 31 मेयाक सगल्यांनी शेक मोडपाकूच जाय जोरी तर आमी शेक 31 मे तर बंद करिना आनी काडून 3 दिसांनी भितर व्हरना जाल्यार आमकां पेनल्टी आहा आमी पळय सेक्युरिटी पॉयंट पळय दिलेली आहा ती आमची प्रॉफीट जावपाक जाय सो ताका लागून आतां पळय खूब जाणांनी ऑलरेडी थोड्यांनी एप्रिलानूच काडून कमर्शियल मेयाक रावंकूच ना आनी आतां हे एंड ऑफ मे सो लोकांनी थोड्यांनी 1 to 1.5 month पयले शेकां मोडून कॉमर्स केलेली पूण आमी ह्या एरियाक हांगसर रावल्या कित्याक आमकां लास्ट इंडियन क्रावडूच आसता हांगा फॉरेनर लोक बिलकूल आसना आनी तरी पूण तुमकां दिसती पडटा आयज मंडे आहा तरी पूण थोडो लोक क्रावड बिचार दिसती पडटा पूण हे फावटी सिजन सारको स्लो आहा आमचे हांव शबासकी दिता आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टराक तो आमच्यो एवरी मंथ ऑल स्टेक होल्डरांची मिटिंगी घेता टू नो वॉट आर द डावनफॉल्स ऑफ लेस फूटफॉल्स ऑफ ट्युरिस्ट सो आमी सगल्यांनी सजेशन दिलेलें आहा शेकोनरांनी वॉटर स्पोर्ट्स स्मॉल एंड मिडियम गेस्ट हावजीस ट्रॅव्हल एजन्सीज आनी प्लस टी एजन्सी सगल्यांनी आपले फीडबॅक दिलेले आहा कित्याक लागून लोक केले आसा एग्जाम्पल आमचे 5 स्टार 3 स्टार हॉटेल म्हणटा कितें तांकां गेस्ट येयलेले आहा तेंचे बिजनस बरें जालो पूण आमचे बारीक लोकांचे बिजनस सारके मार पडलेले हें इम्प्रूव करपाक आमी खूब सजेशनां दिलेलीं आहा आनी ती सरकारा लागीं मागता ती सजेशनां फुलफील करची आनी ती तर केल्यार फुडाराक आनीक गेस्ट येतले Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.